केन्ना केन्ना दोन्ही दोळ्याचे चष्म्याचो नंबरान खूब जर फरक असलो, एक दोळ्यान नंबरच ना, एक दोळ्यान खूब नंबर असलो, जावं दोन्ही दोळ्याक खूब व्हडलो नंबर असलो, जावं धाकटे भुरग्यांक सिग्निफिकंट चष्म्याचो नंबर असलो, सो वेगळे वेगळे कॉजीस असता. तेजेन एस्पेशली ल्हान भुरग्यान वाडचे वयांनी जर अशे चष्म्याचो नंबर असलो तर ताजेन स्क्विंट जावपाक शकता. दुसरें म्हणजे केन्ना केन्ना दोळ्यांत इमेज जी जाता, जे चित्र निर्माण जाता ते क्लियर नासता. धाकटे भुरग्यान केन्ना केन्ना कंजनायटल कॅटरेक्ट जन्मता मोतीबिंदू आसपाक शकता, कॉर्निया प्रॉब्लेम आसपाक शकता, काळी पुतळी जी असता ताजेचेर ओपेसिटी आसपाक शकता, रेटिना पड्ड्याचेर प्रॉब्लेम आसपाक शकता. सो हे सगळे प्रॉब्लेमान दिस्त कमी असता, सो तांकां सुद्दां स्क्विंट जावपाक शकता. आनी एक इम्पॉर्टंट रिजन म्हळ्यार फॅमिली हिस्ट्री. जर भुरग्यांचे आवय बापायक स्क्विंट आसा आनी ग्रँड पेरंट्साक स्क्विंट आसा तर त्या भुरग्यांक स्क्विंट जावचे चान्सीस चड आसता. आनी मेनी अदर कॉजीस, प्रिमॅच्युअर भुरग्यांक चड स्क्विंटाचे चान्सीस आसता. बर्थ ट्रॉमा जालो, कोणाक जन्मता कितें जाताना ट्रॉमा जालो, जावं जनरल कंडिशन कितें वीक असले तांकां बी स्क्विंट जावपाक शकता. आनी केन्ना केन्ना सांगिल्लें न्ही की जाणट्यान सुद्दां सडनली स्क्विंट जावपाक शकता. ताका खुबशे अंडरलायन कॉजीस आसता. म्हणजे एक म्हणल्यार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जर आसलो, अनकंट्रोल्ड प्रेशर असलें, ताका लागून स्ट्रोक जालो, आनी मागीर पॅरालिसीस. केन्ना केन्ना हे पॅरालिसीस जी आसा इट इवन एफेक्ट्स द एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, दोळ्यांतली जी स्नायू आसता ताका सुद्दां पॅरालिसीस जावन स्क्विंट जावपाक शकता. मायस्थेनिया ग्रेव्हिस म्हण एक कंडिशन आसा तातूंत जावपाक शकता, थायरॉयड प्रॉब्लेमान जावपाक शकता.